खरेंच आळशीपणा काडपाचो वेळ न्हू हो. उमेदीन ही कार्यावळ मुखार व्हरपाचो वेळ. हांव जाणा तुमी हे कार्यावळीची वाट पळयत रावतात. आयज तुमच्या मुखार एक आगळो वेगळो मनीस जो पालकाचेर आयलो आनी पालकाचेर आपली वेगळीं पावलां दवरून गेलो. म्हणजे हांव गेलो म्हणना की तो पालकाचेर वेगळीं आपली पावलां थंय मांडून आसा. आनी तो म्हटल्यार आमचो गोंयकार भाव जो कुवेतच्या देशांत सदांच कोंकणी पासत वावुरता, डॉमिनीक फेर्नांडीस. आयच्या ह्या कार्यावळींत ताचे विचार, ताच्या तियात्रा वयर ताची जाणवाय आमी आयकून घेवया. खरेंच डॉमिनीक, आयच्या ह्या माणका मदीं कार्यावळींत तुका माय मोगाचो आनी उर्बेवरीच येवकार. म्हज्या काळजाचे खोलायतान आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव खुशाल जालो. तुकाय मोगाचो येवकार आनी तुकाय देव बरें करूं. तेवजन बाब तुज्या जल्मा दिसाक म्हाका ही संदी दिली म्हूण. खरेंच आयज सगल्यांक तुवें उक्तेपणी सांगलें, पूण ही कार्यावळ रिलीज जाता तेन्ना तांकां खबर आसचें ना. तरी आसतना फेब्रुवारीचे 18 तारखेर म्हजो वाडदीस आनी 18 तारखेर ही कार्यावळ आमी शूट कोत्तात. तुमकां सगळ्यांक विश कोत्तल्यांक देव बरें करूं. डॉमिनीक बाब, तुवें कुवेतसान तयारी केली, गोंया आयलो आनीक गोंया लोकांक एक तियात्र दिवपाचो तुवें प्रयत्न केलो. तर ही सुरवात तुवें कशी केली? तेवजन बाब सांगपाचें म्हणल्यार 1 वर्स पयलीं म्हजी तयारी आसता. सो हांव फुडले फावटी कितें घेवन येतलो तें 1 वर्स आदीं हांव ती मांडावळ कोत्तां. तसो म्हजो हो तियात्र, तसो 2014 वर्सा ही तियात्र 1 वर्स आदीं ती मांडावळ आसता. कोण तियात्रान एक्टर आसतले, कोण आसा, केन्ना आदल बदल जाता, म्युजिशियन कोण आसतले. आनी स्क्रिप्ट हांव 2-3 म्हयने आदींच धाडून दितां आनी ती सगळी मांडावळ करून धाडटां. कांतरां मात्रां म्युजीक सगळी करून धाडटां आनी ते बऱ्या पडटा. येयले म्हणटरी फटाफट झुपून एसाय मारली, शो उब केलो. आतां हे पाटी शो हांवें विथीन 12-13 डेज उब केलो. 16 तारखेर 15-16 तारखेर हांव येयलो आनी 30 तारखेर हांवें म्हजो पयलो शो बाराडी केलो. सो नोव्हेंबराचे 30 तारखेर. सो म्हाका ती प्रिपेर जावपाक एकदम बऱ्या पडटा आनी ती मांडावळी प्रमाणे म्हणजे चलता. एक्चुअली म्हणजे चड गोड ना आनी गिटार मरे मातशें हारसाणीच लागता. मीठ चड बळगाय चड म्हाका मागीर रिपोर्ट कोणलो गोड ना देवा आज कितें देवा आज कितें भाशेन हें कितें बोलतो तो मागीर मुक्त. होय, 2014 वर्सा म्हजो तियात्र आमचें खंय चुकता सोदून काड 11 स्टेज जाल्ली आनी त्या तियात्रान हांवें भोंवयचे 5 जाणां खोडेकान कलाकार हाडले. नशिबान ह्या फुडें ते दीस पडत ना पडत हांव नको. म्हज्या तियात्रान ते निमणे टिटा प्रेटो, आंतोन मेंडीस, बेटी फन्स, नेविस ऑलिवेरा आनी हे म्हज्या तियात्रान आसले. देवान तांकां बरी भलायकी दिवची आनी परत ते स्टेजीर आमकां दिश्टी पडचे. कित्याक लोक तांकां आशेता. कित्याक ह्या व्हडल्या तियात्रा वरवीं म्हाका गमला म्हाका की लोक तांकां आशेता म्हणून. आदले तियात्रिस्ते आदले तियात्री स्टेजीर येयले लोक उमेदीन बसता. सो हांव तांकां आनी हेरूय तियात्रिस्तां नांव काडना. बोमयचे आमचे आदले आहाय ते ताणें परत पालकारीचे आनी लोकां उमेदीन दवरचे. होय, तर तो तियात्र तुजो कित्याचेर आसलो, म्हणजे कशी तेजी स्टोरी लायन कशी आसली? ती ऑलमोस्ट 4-5 विशयांचेर हांवें बांदून हाडलेलो. पयलो आमी तियात्रीस भाव आमचें लायफ आमी कशें कोत्ताय ते आनी कितें करून लोकांक फटयताय ते तेजेर एक आसलो.
आमचें क्रिस्तांव कातोलीकपण आमचो धर्म आमचे व्हॅल्यूज तिसरें आमी माय पाय घालपाक काम कोत्ताय तेजेर आहलो चवथें कोण कितें करून दुसऱ्याक फटयताय आनी कोण कितें करून कितें नाडटाय तें तेजेर आहलें आनी हे भाशेन हांवें 3-4-5 विशय एकठांय करून आमी खंय चुकताय तें हांवें दाखोवन दिल्लें सो लास्टाक आमी जायते फावटी एकू पॉयंट सांगता आमी मोगान काजार जाताय आनी एक फावटी 2-3 बँड लावन काजार संभरमताय पूण जेन्ना डायवर्स दिवपा वयताय सेपरेट जावपा वयताय तेन्ना गुपचूप इगोर्जें वयताय वचनाय आमी आदोगादा फुडें वयताय आनी सेपरेसांव घेताय सो हांवें ते तियात्रान दाखयलां इन्स्टेड ऑफ गोईंग आदोगाद जे इगोर्जें तुवें रेस्पेर केल्लें तें आल्तरा मुखार वच जेजू फुडें माग दोगांय आनी जेजू सांगाय तुमची अडचण आनी तेन्ना जेजू सांगतलो तुमी एकवटून रावपाचें काय सेपरेट जावपाचें हें हांवें त्या तियात्रान दाखयल्लें वेगळें अशें थोडें सो तें जाय जाणांक बरें लागलें आनी जाय जाणांन म्हाका सभासकी दिली सो हांव हे फुडें तुमकां चोयतोल्यां सांगता जीं गोबायलां सेपरेसां कोत्ताय ताणें जाता तितलें आदोगादा पगलें वयचें न्ही इगोर्जें तुमी साक्रामेंत जोडला तें इगोर्जें वयचें जेजू कडेन मागचें आनी तेका जेजू सांगचें आमी सेपरेट जावचें वा एकठांय रावचें जेजू सांगतलो देवाची गरज ना तुझ्या पुताची सूख करून तो अशी चाली न्हय दितलो मामी तुका सवले तूं दितलो मामी तुका सदांच तूं म्हणटाली न्हय तेन्ना राव नाका म्हणून प्रे करून तुजी सदांच राव घेता मामी पूण ही स्टोरी बरोवपाक कारण जेन्ना हांव कुवीट काम कोत्ता होली फॅमिली कॅथेड्रल मिसार वयता तेन्ना थिंगा एक सायबिणी ग्रोट आहा थिंगा जाय जाण लोक आपल्यागे अडचण सायबिणी फुडें मांडटाय असो एक दिसा एक दादलो दुकान रडटालो हांवें चोयलो आनी तो दादलो दुकान रडटा आसतना सायबिणी सांगतालो आपल्यागे सुख आनी दूख तेदो हांव तेजे फुड्यान गेलो आनी विचारलें अंकल तुका कितें जालें सांगोना जालो 2-3 फावटींचा तरी सांगपा लागलो बाबा आपल्या लायफान हितू काम केलां सगलें जोडलें तें भुरग्यां फाटल्यान गायलां एक धाकलें घर बांदलां आनी भुरग्यांक बरें शिकयलें आनी आतां आपूण जाण्ट जालो रिटायर जातरी आपूण वयतलो घरांत काम कोत्ता तो कुविट्याच्या तब्बक म्हूण कूक सादो मनीस बाबडो पूण तेणें काम करून तो इतली हें करून रिटायर जावन गोंयांत वयतरी तेका तेजे भुरग्यांचो बरो येवकार मेळ्ळो ना तेगे बायलेचोय तेका बरो येवकार मेळ्ळो ना आनी म्हाकाय दिसलें हांवूय परदेसांत काम कोत्ता म्हजीं भुरगीं गोंयांत आहाय फाल्यां हांवूय जाण्ट जातरी म्हजें भुरगें म्हाकाय तेच करीत काय कित्याक आमी परदेसांत आहाय म्हणटरी आमचीं भुरगीं मांयच्या हातीन उत्ताय आनी मांयचो आनी भुरग्यांचो मोग बरो जाता आनी तीं एकामेकाक जोडून आसताय आनी आमी परदेशी आसताय 2 म्हयन्या वयताय सो तेन्ना भुरग्यां आमचे मोग जायना म्हणटरी हेंच आमकां इनाम फावो जाता काय बापायक हें हांवें दाखोवपाक हो तियात्र केला आनी ही रियल स्टोरी हांवें दाखयली ती फकत एंडींग हांवें ट्विस्ट केलां दुसरे भाशेन दाखयलां आम्हाला जोपर्यंत कोण मुद्दा सारखे ऐकून घेतो ओके बाय आम्ही चितला सेपरेट जाय घेऊन सेपरेट राहू संस्कार करू कोण सोडून लेकर बसून राहू आणि आई जाऊन इतके सगळं केलं ते कोणा पसंत हे येते वाले कोण आम्ही मानलं ते कोणा पसंत कोणाला एक साफ करायचं जाऊ तुमच्या हा एक कीर्तन बाब पयले सुवातेर म्हाका दिसता इतिहासान कुवेटच्या वो गल्फाच्या हांव नको कित्याक हांव हालींच 15 वर्सां जालीं कुवेट आसल्यार उंच्या तियात्रिस्ताक वो तियात्राक कुवेटकारांनी इतलो सपोर्ट केला अशें म्हाका दिसना जितलो म्हाका केला
आयज म्हज्या 24 शो तितले 75% शो म्हज्या कुयटकारांनी म्हाका स्पॉन्सर केले आनी ओडवीक सांगपाचें खबर म्हणत जाल्यार जे मनीस घरांत काम करताय म्हजे भाशेन ड्रायव्हर आहा एक कूक आहा आनी कोण इवन हावज बॉय आहा तेणे पासून म्हाका शो स्पॉन्सर केले हांव देवा आर्गां दिता तांकां भलायक मागता प्लस कंपनीन काम करपी म्हज्या उतरां लागून केन्ना फाटी सरलो नाय सो एकल्यान एक शो म्हाका स्पॉन्सर केला कुयट्याच्यान आनी ते शो त्या गांवांत तेंच्या त्या गांवांत दिवन ते कितें येणावळ येता ती तेंगे इगोर्जेक कपलाक अशें करून दिल्या सो हांव कुयटकारांचे म्हजो आदार करतले काळजांत दोनूय हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा आनी जसो तुमी म्हाका आदार दिताय तेच भाशेन फुडाराक हेरूय कोणूय फुडें सरता तांकांय तुमी आदार दिवचो आमची भास कुयटान गाजोवची अशें म्हजें आवडे हय खरेंच आमी आमचे जेन्ना सांगाती हे भाशेन सपोर्ट आदार करतात ते भाशेन आमच्यांनी पावलां मारूंक जातात आनी ते भाशेन तुवें पावलां मारलीं तुकाय ह्या वेळार परत एक फावट आमी परबे भेटयत आसतनाच डॉमिनीक गोंयचे आनीक भायले तियात्रीस म्हणजे जे गोंयकारूच पूण परदेसांत काम करतात जायती वर्सां काम केल्या उपरांत ते परत गांवघरा येतात आनी आपलो वावर करतात हातूंत कितें तरी तुका वेगळेपण दिसता आनी सांगता म्हूण कोणें रागार धरचें न्हू लोकांनी चोयतल्यांनी जावं तियात्रा नाचप्यांनी प्रोफेशनल आनी बारीक मनशांनी तियात्रा कलाकारांनी रागार धरचें न्हू जेन्ना कोणूय एक आपल्याची आर्ट दाखयता गल्फांतसून येता बोटीरसून येता हुंयसून येता आनी जेन्ना तो आपले आर्ट दाखयता तो अंडर एस्टिमेट करचो न्ही हो आनी कितें दाखयतलो हें आनी कितें एक्टींग करतलें तो आनी कितें कांतार करतलो हें अंडर एस्टिमेट करचें न्ही आमचे लग्न एक लोक आणि गाव मागून घेऊ इतकं सुरू कर ना होय एक कोटी रुपये पडतो लगत रे बघा लोकांचे फुकट मध्ये कोण बघितलं आणि आऊ साऊथ कोण आहे सर ओके राईट हे होता हायले माणूस अच्छा पासच काय बदल बघ आम्ही पूण भावान सांगपाक खबर म्हणल्यार आयज पासून हांवें 24 शो केले निकी देंवरा बाब म्हजो इश्ट आसलो जाल्यार आनीकूय ताचे सुबेज जावपाचे 10-12 शो केले हें हांव लोकांक सांगूंक सोदिता 10-12 दिसांचोच काळ आसलो आनीक सगळे आर्टिस्ट जे असले ते चडशे म्हणजे 90% आर्टिस्ट असले ते दुबयचे असले तांकां वचूंक जाय आसलें देखून आमकां दुसरे आर्टिस्ट घालून तो तियात्र फुडें व्हरूंक नाका आसलो घडये देवाचे कृपेन येता ह्या वर्साच्या डिसेंबराक हो तियात्र परत जावं येता हातून इल्लोय दुबाव ना कारण दर वर्साक तियात्र काडून पयशे जोडूंक हे तियात्र म्हाकाय दिसता तुवें पयशे जोडूंक हो तियात्र करूंक ना पूण जी आर्ट जी कला जी उमेद जो मायभाशेचो मोग आसा हो वेव्हारांत घालपाचो तुवें प्रयत्न केला सारकें आमची कला दाखोवपाची आंगांतली कला आनी ती कोणें लोकांक चोयची ही कला आमची आनी बरें दिसलें जाल्यार तुमी स्प्रेड करची मॅसेज दुसऱ्यांक सांगचें अमको तियात्र बरो आहा अमकें वायट दिसलां चुकलां जाल्यार येवन ग्रीन रूमान येवन सांगचें डायरेक्टराक बाबा तुजें अमकें चुकलां हें निटायर घाल वेरी नायस हे भाशेन जावपा जाय बरें आनी वायट हें आनी आमकां तियात्रिस्तांक ती कॅपिसिटी आसपा जाय क्रिटिसिजम घेवपा लोकांचें आमी लोकांचें चाळोवप सारकें न्ही सो ती एक आमकां संदी कितें वायट जाता तें रस्त्यार हाडपाक डॉमिनीक फेर्नांडीस हें नांव तुमी जायते फावटी आयकलां आसतलें सोशल मिडिया उदेशी जायतो तो आपलो वावर लोकां मुखार हाडटा खेरीतपणी गुलाब हें आमचें मासीक तयार जाता जावं जिवीत हातूंतल्यानूय तो आपलो थोडो भोव वावर वेव्हारांत घालपाचो प्रयत्न करता कुवेट कोंकणी मोगी ह्या संस्थेचो तो अध्यक्ष ही संस्था तो चलयता आसतना कुवेटकारांक थोडे भोव कसलोय प्रोग्राम करतलो जाल्यार तांकां तो आपल्या मुठीन धरता जावं धाकट्यो एकांकिका जावं धाकटी नाटकुली थंयसर जावं थोडी कांतारां तो तातूंत घालून एक बरी कार्यावळ लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता हांव जाणा आनीक ताचे एक बरो गूण म्हटल्यार इतिहास ताच्या मनान आसता खंयचें कांतार कोणें खंयच्या तेंपार खंयच्या तियात्रांत फुटलां
ह्यो गजाली ताच्या मनात सारक्यो गांठ मारून तो दवरता. अशे पद्दतीचो हो मनीस आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार आयला. तर ही कोंकणीचो हो जो वावर आसा जावं हो कोंकणीचो मोग आसा, ही कला तूं कशे पद्दतीन लोकां मुखार आनीक परजळीत करूंक सोदता? तेवतून बाब कोंकणीचो रोमीचो जावं देवनागरीचो म्हाका चड मोग. भुरगेपणासान हांव 5वे 6वे शिकता आसतना कोंकणी वाचतालो बरयतालो, देवनागरी आनी रोमी. सो हो मोग म्हणजे काळजान आहा आनी रोगतानूय आहा. कोंकणी तो वेगळो जावपाना. आनी कोविडान हांव काम करता आसतना कोंकणीचो मोग हांवें चोयलो. कोविडान कोंकणी देंवत वयता. सो हांव एक धाकली कीट पेटयतलो हें म्हजें चिंतप जालें. आनी 2012 वर्साक कोंकणीची कीट अशी म्हणून पयले गुलाब मासिकाची जागृताय आनी तेजी हें जावपाक एडवर्टायजमेंट जावपाक हांवें पयलो म्युजिकल शो केलो कुईट कोंकणी मोगी ही संस्था तर्फेन. आनी तितूंतल्यान प्रचार केलो गुलाबाचो. दुसऱ्या वर्साक 13व्या वर्साक 2013 जिविताचो केलो. आनी मागीर भाशेन 5 वर्सां करीत रावलो. आनी गेल्या वर्सा आमी व्हडलो प्रोग्राम केलो सप्टेंबरान 2016 सप्टेंबरान 9 तारखेर. आनी तितूंत आमकां बरें यश मेळ्ळें. जायते जाण म्हणटाय कोवीड कसले प्रोग्राम जाता आसतना इंग्लीश उलयताय, इंग्लिशींतल्यानूच जाता, सुत्रसंचालन कंपेरींग सगळें इंग्लिशींतल्यान जाता. पूण आमी आमगे प्रोग्रामां जालीं 5 वर्सां फकत कोंकणींतल्यान. आमी एडवर्टायजमेंट पेपराचेर कित्याचेर घालता आसतना इंग्लिशीन आपयताय आनी हॉलान कोंकणी शिकयताय भुरग्यांक. ही भुरग्यांक कळपाक मामा हें कितें म्हणटा गे, मामा हें कितें म्हणलां समजना. सो आमी थिंग शिकयताय. सो ते भुरग्यांक इनवॉल्व कोत्ताय प्रोग्रामां आनी कांतरांतल्यान. आनी थिंगाय आमी भुरग्यांक वयर काडटाय कोंकणी आमची भास ग्रेस्त करपाक. ही आमची म्हजी येवजण. डॉमिनीक, हांव जाणा जायतीं कांतारां तूं कंपोज करता, तूंय कांतारां म्हणटा. दुबाय आमच्या शोवाक तुवें कांतार म्हटलेलें. म्हणटच ह्या खिणांत ह्या वेळार एक कांताराच्यो 4 वळी. आयच्या यात्रिस्तांचेर नदर मार, कितले कोंकणीच्या मोगां लासता, कितल्यो कोंकणी पोरगोटण्यो येता, सांग कितले तियात्र रिस्त्यो वाचता, आपल्याच तियात्राचींच नांवां, बरोवपान कितल्यो चुक्यो आसता, बायबलूच सारको वाचलोलो तर ह्यो चुक्यो वाटाव येता. डॉमिनीक, तुज्या तियात्रान जीं कांतारां आसात हीं कांतारां चडशीं तुवें कंपोज केल्यात? तेतून बाब सांगपाचें खबर म्हणत जाल्यार कांतरां सगलीं हांव घडटा. हांव दुसऱ्याकी चडशीं म्हणना. हांव घडून दुसऱ्यांक दिता. जायतें दिलें. आनी म्हज्या तियात्रां आतां फाटीं सगळे 5 तियात्रां हांवें बरयले. आनी प्रोफेशनल तियात्रां हांव 2014 सावन आनी आतां हो सगलीं कांतरां चडशीं हांव बरयतां आनी दुसऱ्यांक दितां आनी हांव घडटां. कित्याक म्हाका हांवें घडीत जाल्यार डिफरंट थीम उजा करपाक मेळटाय आनी जायते भाशेन ते बसोवपाक मेळटा. सो हांव दुसऱ्याचे पातयेवन रावना आनी हांव दुसऱ्याक सांगता आसतना सांगता बाबा तूं ह्याच टिमाचेर हो कांतार घड, कित्याक तें क्लॅश जावपाक जायना. सो कांतारां सगलीं हांव घडटां, कांत हांव घडटां, कॉमेडी हांव बरयतां, स्क्रिप्ट हांव बरयतां, टोटल सगलें म्हजें. तुका वेगवेगळो विशय घेवन हे कांतार तयार करूंक मेळटा. हय. आनी म्हजें तुवें आयकलां आसतली आदिवास मोगाच्या इश्टा बोबे ही म्हजी VCD ऑडियो प्लस DVD. तितून 13 कांतरां आहाय आनी 13 कांतरां हांवें घडलें डिफरंट टॉपीक. एक म्हूण उतर रिपीट ना दुसरी कांतरां. केन्ना तुका मेळटा जाल्यार लोकांक चान्स दी आयकोन ती कॅसेट. म्हणटच येदो व्हडलो मनीस म्हजे बरोबर आसा. डॉमिनीक, एक सेल्फी. काय म्हणून सामान करता. होय, या कुईट ठाव जावन आसा एक दिशाणी कुईट देसाची. कितें आमी गोंया वयतोच एक दोगां एकठांय जावन एकवटा एक ल्हानसो धंदो सुरू करूया. तूं कितें म्हणटा? तूं जावन आसा म्हजो खास इश्ट. म्हज्या जिविताची सगळी खबर तुका आसा. तुका आनी हांव नांव म्हणटा. पूण एक मान पयले पुताचे त्रास जाता आनी केन्ना वाडो व्हडलो जालो तेच म्हाका समजूंक ना. खंयच्यान वर्सां जावं. होय,
पळोवंक ना पळय आतांचे भुरगे आमची बरी वर्सां बी वाडटात आनी 35-40 वर्सांचे पिरायेर काळो जाता आयकोंक ना पळय ज्यूसाचे आतले खाता दुसऱ्या बाल्टिमाक पायचो केलां पडटा आमचे हात पाय घोट आसतनाच आमच्या भुरग्यांचे शिकप फुडें जावन जरी तर ती सर्विसेक लागली जाल्यार आमकांय थोडो आदार जातलो हय लेट देम स्टे ऑन देयर ओन फीट सारकें पूण म्हाका एक सांग तुजो व्हडलो पूत म्हजो व्हडलो पूत सेमिनारीन आसा कितें सेमिनारीन आसा पाद्री जाला आनीक म्हज्या धाकट्या पुताची तर शिकप खबर जाय काय म्हजे मोदले चेडूं सागोकार कंपनीन अकाउंटंटाची सर्वीस करता तेच पासून हांव तुका म्हणटालो आमी गोंयांत वयतोच एक ल्हानसो धंदो सुरू करुया आनी तुका तर प्रॉब्लेमूच ना कित्याक तुजो एकटोच मोरग्यात पूत न्हय रे अरे बरी मानावड तुजी हा काय 2 उतरां हांव सांगू अशा आधी हांव 2 उतरां सांगून सांगू तुका आयज काळ बदलला न्हू फुडले ते नवीदाद करुया आयज हांव काकांतल्यान सांगू तुका डॉमिनिक आमी तियात्राच्या 125 वर्सां सेलेब्रेशनाक ताचे समारंभणी करता आसतना आमी पळयतात की उणेच 100 वर्सां फाटीं आमी आसात काय म्हूण कारण आमचे पुर्वज जे तियात्र करून गेल्यात तांचे कडल्यान जायतें कितें बरें येतालें पूण आमी आजून पासून बॅक टू स्क्वेअर वन थंयच आसात काय दिसता म्हाका हातूंत कितें तरी बदलप जावचें अशें तुका दिसता तेतून हांव नको टायम घेतलो आहा तो सांगपाक जायतें आहलें पूण थोड्या उतरांनी सांगता तियात्र एक वेगळो प्रकार त्या नाटकांक वो कित्याक तो सूर जायना तियात्र चोरयांनी अशें म्हणपाक म्हणजे कांतरान आहा ते भाशेन लुकासीन रिबेरोन तयार करून हाडलो घडलो पूण आयज ह्या तियात्राची दोशा आतां तियात्रीस कोत्ताय ती म्हज्यान चोवपा जायना खरें तुका ओपन हार्ट सांगता हांव तियात्राची दोशा कोत्ताय आतांचे हांव नको कित्या लागून तें अशें करता आनी लोक तें मानून घेता हांवें म्हणलां तियात्र हो वेगळो प्रकार नाटकां सोर जायना आतां हांव हें सांगपाक कारण म्हणल्यार तियात्र आनी हेड तियात्र हे 2 वेगळे तूं जाणा तुका सांगपाक खबर ना तियात्र म्हणल्यार एक पद्दत आसता एक फॉर्मेट हेड तियात्र आतां नॉन स्टॉप तियात्र म्हणटात नॉन स्टॉप तियात्र म्हणल्यार म्हाका समजना तें हें कितें कांय समजना तेतून फॉर्मेटूच ना जाल्यार मागीर आतां लोक हें कितें आतां यूज कोत्ता आमचे तियात्रीस तियात्रीस म्हणटाय आमी तूं जाणा सगळे फॉर्मेटा खबर जाणा ते आनी लोकांक सांगून फायद ना तियात्र म्हणल्यार 7 ते 8 पड्ड्यांचो आनी कॉमेडी तेका अटॅच आसता हेड तियात्र वेगळो प्रकार सेपरेट हें आसता ओके आतां हांव दुसऱ्याची उलयतां तेका फॉर्मां हें कोत्ताय ते फॉर्मान दिताय मेंबरशीप जावपाक आयकिल्ल्या बरें 1000+ फॉर्मां गेले तियात्रीस इतले आहाय इतली तियात्रीस आहाय जाल्यार आमची मासिकां रोमी गुलाब जिवीत आमचो आवाज इश्ट रोटी आनी कितें जायते आमचे आहाय कितली तियात्रीस वाचताय दिसता तुका वाचताय कितली दिसताय तुका वेळ ना सोडोबर आयज ती फॉर्म बोल्लें 1000+ एटलिस्ट 50% 500 तरी हे होपां जाल्लीं म्हयन्याळी आमची 5 जितले लोक आमी वाचताय तितले तांकां उमेद येता छापपा बाबा वाचता आमची पुरगोटणी जाता मागीर सरकाराक केन्नाय जाल्यार दिसतलें लोक रोमी फाटल्यान आहा सो तांकां स्थान दिया म्हूण आमी तर तियात्रीस तर अशें करून रावले पालकार कोंकणी आनी पालका सकल इंग्लीश हें केस जावपाक शकता ना दर एका मॅगझिना फाटल्यान दर एका तियात्रिस्टाक जरी तर आमी 1,000 दिलो ते मॅगझीन घे म्हणून जाल्यार जावं येता कारण खंयचोच तियात्रीस फुकट नाचोंक सोदिना मायभाशेचो मोग आतां मायभास कशी मुखार येतली हें हांवूय नको म्हजे वांगडा चड अणभव तुका आहा हे तुज्या प्रश्नाचो आनी तूं जाणा तेजे वयर हांव सांगना तुवें तुजे प्रश्न विचारला आनी तुवें तो आन्सर केला तियात्र 125 वर्सां फाटलो आयज पासून ह्या तियात्रिसान बरोवणाऱ्यान उलयता हांव तियात्राची 100 वर्सां म्हूण फावस्त बाबान एक बूक काडलो आहा
तो बूक कितल्या जाणांनी वाचला सो तेजेर तूं कळटा आदले तियात्रीस कितकोन जियेताले कितकोन तियात्र घडोवन हाडटाले कितकोन नाचताले आनी तियात्र बरोयताले आनी तेंची शिस्त डिसिप्लीन हें सगळें त्या तियात्रा बुकान आहा तियात्राची 100 वर्सां बरी भलायकी फाव जावं फावस्तो बाबा त्यानं हो बूक काडून इतिहासान दवरला आनी हे बूक हांव मागतां हे 1000+ मेंबर्स तियात्रीस म्हणून फॉर्म भरले तेणें वाचचो फावस्तो बाबा परत ते रिपीट पब्लीश करपाक देवान भलायकी दिची आनी हे तियात्रिसां ते वाचचे आनी हे बुका प्रमाणे वाचून आपल्याची सारको तियात्र फॉर्मेट परत हाडचें हें हांव प्रोफेशनलांकूय विनंती कोत्ता आनी आतां न्यू भुरगीं जाताय तांकांय विनंती कोत्ता तियात्र मेंटेन करपाक फॉर्मेट मेंटेन करात हेळ तियात्राचें मेंटेन कराय जमनी वयल्या हेळाचें तें मेंटेन कराय तितून आमचें गिरेस्तकाय अस्मिताय संस्कृताय म्हणटी तितून आहा हें म्हजें चिंतप घोडी हांव चुकता जायत तेतून बाब तूं म्हाका खूब करता म्हज्या सिनियर खरेंच जायत्यो गजाली आमकां ह्या आउटडोरा मदें डिस्कस करूंक आमी ताचेर भासाभास करून त्यो सोंपच्यो नात आमकां खूब वेळ जाय तरी आसतना डॉमिनीक बाब थोडो भोव तुवें विचार थोडो भोव उजवाड मन घट करून निबर करून तुजें आवाज तुवें भायर काडलो आनी तुजें काळीज तुवें हलकें करपाचो प्रयत्न केला खरेंच ह्या वेळार आनी ह्या खिणांत हांव तुका दिनवासतां आनी इतलेंच मागतां की हांवें भोवन पयलां ते भाशेन आमचे कोंकणी मनशांचे जायते कुडके जाल्यात जे भाशेन कुवेटूय जाल्यात दुबय वसतूय जाल्यात हे जावचें न्हय आमी एक समुदाय एक अखंड कोंकणी मनीस कशें वावरून आमी आमच्या पावलांनी हांवें म्हटलां की तुवें सुरवातेकूच मायभाशेचेर जावं पालकाचेर पावो दवरून तुज्या तियात्राचेर एक मजबूत घर बांदलां जातूंतल्यान तूं समाजाक एक वेगळी देख दिवपाचो प्रयत्न करता खरेंच डॉमिनीक बाब तुजो मोलादीक वेळ तुवें म्हाका दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं देवतून बाब हे तुमच्या माध्यमांतल्यान प्रुडंट मिडियांतल्यान म्हजी काळजाची भावना उक्ती करपाक तुवें म्हाका सैक दिलो म्हूण काळजांतान तुकाय देव बरें करूं सावयो बाबाकूय देव बरें करूं आनी तुमकां सगल्यांक मुलाखत चयतल्यांकूय देव बरें करूं आनी इतल्यानूच डॉमिनिका सांगता आयची माणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस